मायमोगाचो येवकार खबरो दिता संदीप पिळगांवकार. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. मुरगांव पालिकेच्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटातूय तुंबून उरता कोयर. नगराध्यक्ष म्हणटा मनीसबळ उणे. सरकारान मदत केली जाल्यार वेळच्या वेळार कोयर घालूं येतात जाग्यार. पणजे व्हडा भक्तिभावान मनयली अवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शनाची परब. भावार्थ्यांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लावन घेतले बेसांव. बाळे भलायकी केंद्राच्यो 2 ॲम्ब्युलन्सी इफीच्या मुडात. एक ॲम्ब्युलन्स करची पडटा दुकळ स्टार्ट. पेशंटा खातीर 108 आफोवपाची पाळी. बाळे बालरथाच्या अपघातान दाखोवन दिले भलायकी खात्याचे खावपाचे दात. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. बाळे बाळरथाक जाल्ल्या अपघाता उपरांत भलायकी खात्याचे खावपाचे दात दिसपाक लागल्यात. थळाव्या हॉस्पिटलाच्या 3 ॲम्ब्युलन्सी मदल्यो 2 इफीच्या मुडात आसा. तिसरी दुकळ स्टार्ट. देखून पेशंटांक भरपाक 108 आपोवपाची पाळी आयली. भलायकेचे बाबतीत सरकार कितले गंभीर आसा ताचेर उजवाड घालता रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. काल जो इन्सिडेंट जाला, ज्या बाल रथात एक्सिडेंट जावन जी भुरगीं इंजर्ड जाल्ली, ह्या बाल रथाचेर इन्क्वायरी करची म्हणून सीएमान म्हागले कडेन आसा. आमी सीएमा एकूच सांगूंक सोदतात, एक अपील करतात, ही इन्क्वायरी कितें जातली ती आमकां खबर आसा. ही इन्क्वायरी सोड, तूं ह्या ज्या बाळ्ळी हेल्थ सेंटराच्यो ज्यो 2 ॲम्ब्युलन्सी आसात ह्यो खंय गेल्यो, आनी ही तिसरी ॲम्ब्युलन्स आसा ही दुकळ स्टार्ट ॲम्ब्युलन्स. ही आतां आमी दुकळेत हाडटाले आनी त्या टायमार आमी पावतले हांगचे ड्रायव्हर आनी स्टाफ उठोन हॉस्पिटलांत भितर गेलो आनी ही आतां मोदीत दवरले कडेन आसा. हेजेर इन्क्वायरी कर. ही इन्क्वायरी अशी कर की हेल्थ डिपार्टमेंटाची इन्क्वायरी कर. हांगची गाडयो गेली खंय, ॲम्ब्युलन्स आसलेल्यो त्यो कित्याक धाडल्यो पणजे, हेजेर पयली इन्क्वायरी कर. आज पेशंटां व्हरता जाल्यार हांगा ॲम्ब्युलन्स ना. आतां 108 मागोवपाची प्रसंग हेले कडेन आसा. हांगा आशिल्ल्यो त्यो इफी लागून खंय व्हरोन दवरले कडेन आसा, ती इफी दवरले आशिल्ली त्यो परत हाडली ना. ही जबाबदारी आशिल्ली डिपार्टमेंटाची आनी गव्हर्मेंटान तितून लक्ष घालपाची. त्यो परत ॲम्ब्युलन्स पावल्या काय त्या जाग्यार पावल्या काय ना त्यो. आतां आमचे बाळ्ळे हेल्थ सेंटराक खुबशे ॲम्ब्युलन्साक लागून प्रॉब्लम जाता. एकदां पेशंटय दगावले कडेन आसा आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा ऑक्सिजनाची म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे ऑक्सिजनाक लागून पेशंट दोगाल्ले कडेन आसा. निकतोच बाळ्ळे शाळेच्या बालरथाक अपघात जालो. बरे म्हण बरे, बालरथांतली भुरगीं वाटावली, पूण ह्या बालरथांचेर लोड येता. बाळ्ळीकारांनी आनीक बालरथाची गरज उक्तायल्या. पळयात महेंद्र गोसावी कितें सांगपाक सोदता तो. दुसरी हांव गोश्ट सरकाराक सांगूंक सोदता की आमचे बाळ्ळे हायस्कूल आसा. हांव बाळ्ळे हायस्कुलाचे चेअरमॅन. आमचे बाळ्ळे हायस्कूल आसा. बाळ्ळे हायस्कुलाक एक कदंबा बस आसा आनी ती एक ट्रीप अयशीं भुरग्यांक घेवन एक ट्रीप येता. अशे 3 ट्रिपी मारता. सकाळचे 6 स्टार्ट जाता, सकाळचे 7:45 म्हळ्यार काबार जाता तेंचे. आनी ते 3 ट्रिपी मारले की तो बसीचो ड्रायव्हर आसा तो बेगीन फास्ट चलयता. तितून भितर तर कितें तर जर एक्सिडेंट जायत जाल्यार आमची भुरग्यां जर त्रासां पडटलीं आनी ड्रायव्हरूय त्रासां पडटले. ताका लागून हांव सरकारा कडेन विनंती करता की आमचे बाळ्ळीच्या स्कुलाक आनी एक बस दिवची तेंचे. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर. मुरगांव पालिकेच्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटात कोयर तुंबून उरता. गार्बेजीचो विलो लावपाचे नदरेन पालिकेची धडपड चालूच आसा. पूण मॅन पॉवर कमी आशिल्ल्यान पालिकेन सरकारा कडल्यान मदतीची अपेक्षा दवरल्या. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. गार्बेज ही गोंयांत एक मोठी समस्या जाल्ली आसा आनी ही समस्या सुटावो करपाक गव्हर्मेंट आनी ऑथॉरिटी जायतो प्रयत्न करतात. पूण आयज आमी आसा हे मुरगांवची कावन्सिलाची ही गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आनी ह्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर तूं पळोवंक शकता की कशा तरेन ही गार्बेज पायलअप जाल्ली आसा आनी गार्बेज प्लांट हा एक टोटली फूल भरलेलो आसा. ही गार्बेज प्लांटार जर ट्रीट करतले जाल्यार लागता ते मॅन पॉवर आनी मॅन पॉवर पळोवपाक गेल्यार एक क्लास म्युनिसिपालिटी 25 वॉर्ड आसात आनी ह्या 25 वॉर्डान फक्त 60 to 70 लेबर्स हांगा काम करतात आनी 60 to 70 लेबर जेन्ना 25 वॉर्डान काम करतात तेन्ना ह्या गार्बेज प्लांटार ट्रीट करपाक गार्बेज हांगा लेबर नासल्या कारणान 10 ते 12 दीस ही गार्बेज प्लांट बंदूय आसता. सध्या हांगा गार्बेज पायलअप जाल्ली आसा आनी ही गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जर चलयतले जाल्यार तांकां ते हँडलिंग करपाक जायना.
आनी तशेंच हांगा जी गार्बेज येता ती वेट गार्बेज येता ती सालिगांव धाडची पडटा, ती खंय एकदां गाडी नासल्या कारणान ती बंद दवरची पडटा. पूण हो एक मोठी समस्या जाल्ली आसा. तशेंच जे म्युनिसिपालिटी मुरगांवची हा ही जायतो प्रयत्न करतात गार्बेज कलेक्शन करपा खातीर जावं हिंगासून हाडून हांगा डंप करपाक, पूण लेबर नासल्या कारणान त्यो गाडयो बंद दवरच्यो पडटा. एका काळार जशें म्हटलें की आमी 20 वॉर्ड आसले ते आतां 25 जाले आनी त्या टायमार 350 लेबर आसले ते आतां 70 जाले. पूण हे जर सुटावो करतले जाल्यार म्युनिसिपालिटीन हे लेबर्स घेवपाक जाय आनी लेबर्स घेतल्यारूच वास्को सिटी क्लीन उरतली आनी हे गार्बेज प्लांटाचेर जी गार्बेज हा ही खंय तरी ट्रीट जातली आनी हो जो प्लांट हा तो बरे तरेन चलतलो. पूण सद्या फायनान्शियली वीक आसल्या कारणान आनी लेबर नासल्या कारणान हांगा हे प्रॉब्लेम सुटावो करपाक जायतो त्रास जाता अशें ह्या मुरगांवचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर हेणी सांगलेलें आसा. आनी तेणी मागला गव्हर्मेंटा कडेन खंय तरी तांकां सपोर्ट दिवचो जेणे करून ही गार्बेज जी हांगा ही पायलअप जाता ही खंय तरी तांकां ट्रीट करपाक मेळची. आमचे कडेन शॉर्टेज ऑफ लेबर म्हणून आनी केन्ना केन्ना गाडये मातश्यो प्रॉब्लम जाता म्हणून मातशें डिले जाता. त्याच्या फुडें कित्याक आमचे एवरी डे आमचो जी गार्बेज येता 30 टनाची आसा, तितून 13 टन आमची डेली ड्राय आसता आनी 17 ही आमची वेट हे आसता. पूण आमची जे डेली आमी जी सालेगांव डेली आमची गाडी जे 2-3 ट्रिपी आमचे वयता एवरी डे ती आमची एक 12 टन आमी एवरी डे धाडटा सालेगांव. आनी बाकीची जी ड्राय वेस्ट आसता ती आमी सिमेंट फॅक्टरी धाडटा. प्रॉब्लम जाता कित्याक मॅन पावर कमी आसतना मातसो हो प्रॉब्लम जाता. तशें जायना म्हणून ना, कित्याक वास्को हो येदो व्हडलो शहर आहा आनी गार्बेज खूब उरता. पूण हांव आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता पळय तेंच्यांनी खंय तरी आमकां मदत करची. मे बी लेबरांची आमची अशी हालत बरी ना इतली. म्युनिसिपालिटीन आमचे लेबर ना, जे तुमकां पयलीं सांगलेलें हांवें, पयलीं आमचे 300-350 लेबर आसताले, आतां आमचे 70 लेबर आहा. ते 70 लेबरां पासून आमचो वास्को आजून पासून आमचे कावन्सिलर कशें ना कशें हें करून एडजस्टमेंट करून आपणाचो वॉर्ड सांबाळटा. खरेंच अभिमानाची गोश्ट आमचे कावन्सिलरूय काम करता. पूण एकदां थोडें जायना. कित्याक जायना, लोक घाण करता. आमी एवरी टायम क्लीन करता आनी आमी सांगता लोकांक ते गार्बेज उडोवंक. कित्याक आमचे एवरी टायम आमचो मनीस कलेक्शन करता घरा कडेन. तेन्ना तुमी सेग्रिगेट पासून करून दिले न्हू जाल्यार आमचो आनी खंय हो भार कमी जातलो. कित्याक नाल्यार आमचो परत लेबर तेतूनच बिजी उरता तुमची ती हें करपाक सेग्रिगेट करपाक. म्हणून खंय तरी लोकांनी मातसो हें दिवपाक. कित्याक आतां गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवार बर्वे आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मेळात थंय कोयर उडोवपाची परंपरा लोकांनी तशीच फुडें चालू दवरपाची थारायला अशें दिसता. सोनसड्याक लागून कोयराचो आनी कोयराच्या घाणीचो विशय तापला. मडगांवचो कोयर तापलो आसलो तरी हेर कडेन लोक देख घेवपाक पळयनात. म्हापशा शिवोली रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी आनी घाणीचें साम्राज्य तयार जालां. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. सुंदर गोय नितळ गोय स्वच्छ भारत अभियान ह्यो फकत आता घोषणाच उरल्या. पूण गोय सुंदर आणि नितळ दवरपा खातीर कोण वावरताना आमकां दिश्टी पडना. स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा जेणे करून लोकांक जागृताय जावची की रस्त्याचेर कोयर उडोवचो न्हय, आमचें गोय सुंदर आणि नितळ दवरचें. पूण आयज आमचें गोय खरेंच सुंदर आणि नितळ आसा काय हो प्रश्नचिन्ह आयज निर्माण जाला. आयज म्हापशा शिवोलच्या रस्त्यार जेन्ना आमी वयता, हावसिंग बोर्ड कॉलनींतल्यान जेन्ना आमी शिवोलच्या रस्त्यार वयता जाल्यार थंय जर आयज परिस्थिती पळयल्यार एकदम गंभीर आसा. थंय इतलो कचरो पडिल्लो आसा की इतलो घाण वास थंय निर्माण जाला. लोक हाडटा आनी गार्बेज थंय उडयता. आयज थंय इतली ड्राय वेस्ट, इतली वेट वेस्ट, तशेंच लोक नाल्लाची सोण्णां सुद्दां आमकां आयज थंय पळोवपाक मेळटा. लोकांक एकूच आवाहन आसा की हो जो कचरो आसा हो असो रस्त्यार उडोवचो न्हय. आपली जी वेट वेस्ट आसा ती आपूण स्वता घराच्या भायर सेग्रिगेट करूं शकता. पूण आयज ह्या रस्त्याचेर पळयशात जाल्यार इतलो घाण वास थंय निर्माण जाला. लोकांक येरादारी करपाक प्रॉब्लेम जाता. हो जो रस्तो आसा हो शिवोले वाठारानूय येता तशेंच म्हापसा वाठारानूय येता आनी ह्या दोनीच्या मधोमद ही जी गार्बेज आसा हांगा इतलो तुडुंब अशी गार्बेज हांगा लोकांनी हाडून उडयल्ली आसा. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. दिव्यांग मनशांक लागून 1 एप्रिल सावन नवे खाते सुरू करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. जाल्यार लोकांनी पर्पल महोत्सवाचेर टिका करची न्हय अशें आव्हानूय सुभाष फळदेसायान केलां.
मडगाव आख्या समाज कल्याण संचालनान अपंगूळपण आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर राज्य आयुक्ताच्या कार्यालया सांगातान गुजराती समाज एज्युकेशनल ट्रस्ट विशेष शाळेंत आंतरराष्ट्रीय अपंगत्व दीस मनयलो। कार्यावळीक गोयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि मडगावचो आमदार दिगंबर कामत हजर आसले। दिव्यांग व्यक्तींक सगळ्यो सुविधा मेळोवन दिवपाक सरकार 1 एप्रिला सावन नवे खाते सुरू करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। पेडणे ते काणकोण मेरेन सरकार दिव्यांगाची जतनाय घेतले अशेंय तांणी सांगले। सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आणि डिपार्टमेंट फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी हे नवीन डिपार्टमेंट सुरुवात केला। त्याची सुरुवात 1 एप्रिलांतल्यान आमी आता त्या फायनान्शियल इयरांतल्यान त्याची सुरुवात केली आणि एक लक्षात घ्या की सरकार खूप सिरियस आसा आणि सातत्यान हे वेगळे डिपार्टमेंट सुरू करण्यासाठी मागचो उद्देशूच हो आसा। आमचो एक सुद्धा मनीस जो दिव्यांग भाव भयण आसा ही खंयच्याच योजनेपासून वंचीत उरची न्ही आणि ताका लागून हे स्पेशल डिपार्टमेंट आमी केला। सातत्यान कंटिन्युअसली 365 डेज तितूंतल्यान काम करचें, त्यांच्या खातीर काम करचें आणि पेडणे पासून काणकोण पर्यंत अशें जे आमचे भाव भयण आसा ताका आयडेंटिफाय करून ताच्यो सगळ्यो गरजो आमी सातत्यान पुरवच्यो हाच्या खातीर आमी काम करता। जाता तितकें तांकां सक्षम कशें करचें, जाता तितकें तांकां स्कील कशें करचें, इवन दो म्हाका खबर आसा ज्या पॅरंट्सांकूय चिंता आसा माझ्या फाटल्यान मागीर कितें ताची चिंता जी आसा की सरकार निश्चित एक थोड्या कार्यकाळात आमी जे परमनंट हॉस्टेल हाची वेवस्था करता। बाकीच्या सगळ्या हाची वेवस्था करता की सोशल वेलफेअर म्हणजे कितें? सोशल वेलफेअर म्हणजे समाज कल्याण। समाज कल्याण म्हणजेच समाजाचे बरे करप आणि समाजाचे आमी केन्ना बरे जातले म्हणटात जेन्ना समाजाचो प्रत्येक घटक गरीब म्हणा, दुर्बळ म्हणा, जावं मागाशिल्लो आर्थीक दृश्ट्या, सामाजीक दृश्ट्या या शिक्षणीक पातळीचेर आणि तशेंच दिव्यांग हे लोक जेन्ना समाज पातळीर येतले तेन्नाच आमी म्हणटले की खरें समाज कल्याण जालें। If we really, we don't say that we are perfect and we have done everything and we never claim that we have done everything. And if everything is done, there was no need of establishing a separate department for persons with disabilities. If we are satisfied, we are perfect and everything what we need, we got it. Then why is the need of a separate department itself? It's because we want to do lot more. श्रेय म्हाका वचना म्हणजे अवॉर्डाचे श्रेय इट इज नॉट फॉर मी, मेनी पीपल कॉंग्रॅच्युलेट मी, इट इज द टीम एफर्ट, इट इज द एंटायर डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर, इट इज माय कमिशन्स ऑफिस, इट इज द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, मिनिस्टर, ऑनरेबल CM, and most importantly the whole credit of whatever the awards that myself and I have, but it goes to all the NGOs who are working in the field of disability in the state of Goa. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव। विसवा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। पणजे आवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शनाची परब व्हडा उमेदीन मनयली। भक्तांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लावन बेसांव घेतले। पळयात कांय उर्बेभरीत खीण।
GOA365 पळयरानो आनी आयकतल्यांनो, पयले सुवातेर तुमकां कुशाल बरीत आनी आनंद बरीत कोंसेसांव सायबिणीची उनोनीत परबीं दिता. निकतेंच आमी परबेचें व्हडलें मीस सोंपयलां आनी बापाक भेटयलां आर्गां दिवन आंकवार मारयेच्या देण्या खातीर. आनी हो विशय आमी घेतलोलो. मारिया जेजूची आवय सगळीच निस्कोलोंक आनी कुरपेन भरलेली. ती आमकां एक पोरजोलीत आनी ओखोंड एग्जाम्पल नमुनो आमच्या क्रिस्ती जिविताचो हाचेर आमी नियाळ केला. आनी ह्या परबे दिसाक आमी 9 दिसांची तयारी केल्या. शेवटाक आमी पावल्या आनी सगल्या आमच्या फिरगोजेंतल्या भावां भयणांनी वांटो घेतला. देखून आमी संतोसता आनी खुशाल जाता आनी देवाचो आशिर्वाद सगल्या आमच्या भाव भयणीचेर फिरगोजेचेर मागता. Today is the feast of Our Lady of Immaculate Conception all over Goa, and we have been celebrating this in Panjim for many years now. Father has already said it is right from 1556 that this church was built, and since then lots of Panjimites, lots of Goans have a devotion to Our Lady, who is the mother of Jesus. If we have Jesus today, we should be grateful to Mother Mary, because she said yes to the will of God, and that is how we could have Jesus, who could save us from our sins. Today many families are destroyed because they do not have time to say the rosary, or they do not give respect to Our Lady. The rosary, which is given by Our Lady, is a reflection on the life of Jesus, and it takes hardly 20 minutes. So lots of families can be saved by praying the rosary every day. I would request each and every family to pray the rosary every day and teach it to your children, to your grandchildren, the importance of praying the rosary, the importance of the maternal protection of Our Lady and of Jesus. सगळ्या पणजेकारांक तशेंच सगळ्या गोंयकारांक आनी गोंया वेगवेगळे गांव आयज सायबिणीचें फेस्त मनयता. नॉसा इमाकुला द कोसेसांव सगळ्यांक तुमकां फेस्ताची परबी चड उरपा भोगता. म्हाका हिंगा येवपाक वर्साच्या ह्या तेंपार हांव येवपाक ट्राय करता आहा थिंगासून, आनी चड खुशालकाय सगळ्यांक तुमकां फेस्ताची परबी, उनुनीत परबी आनी बेसांव दिवची म्हूण मागता. सायबीण माय बेसांव घालूं तुमचेर. GOA365 खातीर इर्शाद शेख, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. सालसेट एफसीन कोलमा रोड रातवडाक 3-2 अशा गोल फरकाने हारायलो. फातोर्डा GFAचे अंडर 13 डिव्हिजन 1 लीग फुटबॉल सर्तीत कोलमा रोड रातवडाक हार पत्करची पडली. फातोर्डा एस्ट्रोटर्फ खेळामाळार जाल्ले फुटबॉल सर्तीन सालसेट एफसीन कोळमा रोड रातवाडोक 3-2 अशा गोल फरकांनी हारावन जैत जोडले. चार्लेस मास्करेन्सान आणि स्टेफन फर्नांडिसान कोळमा रोड रातवाडो वतीन दरेकी 1 गोल मारलो. जाल्यार डेन्झिल कोरेया, जॉनास फर्नांडीस आणि शिवायत शाह हांणी सालसेट एफसी वतीन दरेकी 1 गोल मारून जैताक आपोवणे दिले.
गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. 9 तारखेक पावस घालून घेवपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. पावस सगळीच कडेन पडटलो असो ना, पूण कांय कडेन गडगड घालत कोसळटलो हें नक्की, IMDचें म्हणणें. हवामान विभागान फकत ह्या 3 दिसांच्या पावसाचो अदमास घेतला. 9, 10 आनी 11 वेर पावसाची दाट शक्यताय आसा. 12 तारखे उपरांत परत आसले तशें हवामान निवळ जातले. शेनवारा कांय कडेन पावस गडगड घालत कोसळटलो. वीज पडल्यान नागरिकांनी घरांतच रावचे अशें हवामान विभागान म्हटलां. ते भायर शेनवारा वातावरण उष्ण आनी दमट जाव येता. चडांत चड तापमान 34 मेरेन पावतले. उण्यांत उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरपाची शक्यताय. अजून हवामानाचो अलर्ट जारी करूंक ना. 9, 10 आनी 11 तारखेक पावसाची शक्यताय. शेनवारा तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियसा मजगती. दर्या देगेवयल्या लोकांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.